टमाटा. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो काल पूजा जाली, बरे भशेन जाली आणि खूप एन्जॉय केलें आमी. दनपारचें जेवण आशिल्लें, रातचें जेवण आशिल्लें, रातचें थंय भजनूय बीन आशिल्लें. आनी काल मातशें टायर्ड जाली, रातचें बीन म्हाका मागीर परत शूट करपाक मेळुना. येवन मागीर आमी न्हिदलीं टायर्ड जाली आनी रातची उत्तर पुजा आशिल्ली ती केली, आयली. आनी रातचें तर आमकां जेवण नाशिल्लें, सो आमी जस्ट थंयच सजी खाल्लेली आनी मागीर येवन आमी न्हिदलीं. आज सकाळीं मातसो लेट जालो उठपाक, सो आतां न्हालीं बीन आनी आतां आमी वतात आमच्या कुलदेवी, म्हणजे आमच्या देवी. थंय काल आमकां नाल्ल दिल्लो न्ही, तो दवरपाचो आसा. पुजेक नाल्ल दितात न्ही, तो थंय व्हरून दवरचो आसता, सो तो आमी आतां दितली व्हरून. फ्रेंड्स, हें पळयात कितें तें. त्या दीस म्हाका खावपाची इच्छा जाल्ली आनी तें आमकां तो नाल्ल हांवें तुमकां दाखयल्लो, तितून इल्लोसो मेळिल्लो कोंब. काल म्हाका मान हाडून दिले 2 कोंब. आनी काल आयिल्ली न्ही, मा आयिल्ली पुजेक, अक्षय आयिल्लो, श्रद्धा आयिल्ली, अश्विनी भाभी आयिल्ली, सगळीं आयिल्लीं पुजेक. सो ती घेवन आयिल्ली आनी तिणें घेवन येयल्लो, सो हांवें हो बाकीचो खाल्लो, इतलोच उरलेलो. म्हाका तुमकां याद येयली दाखोवपाक जाय, कित्याक पयर हांवें तुमकां दाखयल्लें की तो कितलोसो मेळल्लो आनी पचका जाल्लो म्हाजो. सो मान म्हाका घेवन आयिल्ली मा, हांव खाता. फ्रेंड्स, हे पळया आमच्या घराच्या फाटल्यान कितले मोर येतात. पयलीं थोडे येताले, आतां न्ही ते खूब येतात आनी एकदम न्ही तांच्या म्हऱ्यान वचपाक जायना. जर गेली जाल्यार ते धांवतात. सो पयस रावनूच पळोवपाचें तांकां. ते काकीक बरें वळखता, बिकॉज ती तांकां डेली जेवण बीन घालता, म्हणून ती तिका बरें वळखतात. ही आमची काकी हा. काल आमकां आनी सगळी गडबड जाली. आमच्या बरोबर आमी बसलेली तशी ती काका आनी काकी बीन बसलेली हें करपाक, रडटा नात पुजेक बसलेली आमी, पुजा करपाक. आमी 5 जाणां बसलेली, तुमकां सांगलेलें न्ही. सो ही काकी आमची. हाय. आनी तुजी नात आसा स्वरा, तें ना सद्या, आनी ही धाकटी नात तिची. आनी आमच्यो खूब काकी आसा ना, सगळी बिजी आशिल्ली काल. फुडें आमी येतली धालांक बीन, तेन्ना मागीर तुमकां मेळयता तांकां. आनी आमची हांगा आनी आसा, ही काका आनी काकी आसा. ही वास्को आसतात, आमी रावता थंय वास्कोत रावता ती. आनी ती बीन म्हणजे तेंचो चलो बसलेलो काल पुजेक. काल सगळी गडबड जाली, काल कोणाक सारकें इंट्रोड्यूस करपाक मेळुना. सो आज तुमकां हांव मेळयता तांकां, ही काका आनी काकी. ही माझी धाकटी नणन. नाव सांग बाय तुझे. दीक्षा देसाई. ही बीन वास्को रावता. हें चिचेचें झाड केदें व्हडलें आसा पळयात तें, म्हणजे व्हडलें सारकें. आनी काकी न्ही थंय भितर रानान त्या मोरांक शीत घालपाक गेल्ली. हांवेनूच दिल्लें तें, आमचें उरलेलें. ते मोर खातात, सो ते तिका बरें वळखतात, सो ती तांकां घालपाक गेल्ली थंय. बाय नाव सांग. माय नेम नाव सांग. माय नेम इज स्वरा सिद्धार्थ देसाई. आनी देसाईवाडा. होय. एड्रेस देसाईवाडा बार्देस. गोवा. आनी LKG. आनी सांग. हे स्वरा. आनी सांग, बेगीन सांग. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. बरो राजू म्हणसा. हेका पळय मरे, काकीक पळय मरे, आमचो राजू म्हण. आणि तो वळखता, हे करता पळय ताका. मारू नका राजू. हय, मारू नाका स्वराक.
तेच आता घे. ती भाभी आमची ती बरी दिसता ही बरी. भाभी पहिला असता ती देर म्हजो देर नाव सांग मातशें तेजोय चॅनल आसा चॅनलाचें नाव सांग. आमच्या चॅनलाचें नाव केविंग्स गोवा. हा केविंग्स गोवाक तुम्ही सबस्क्राईब करा. आणि कितें तुमचो म्हणजे तो केविंग्स गोवा कितें हें करता? काय ना हांव प्रोफेशनल बीन तसो काय न्हू. हांव जस्ट जेन्ना खंय भोंवपाक वयता सो तेन्ना ती शूट करता. ट्रॅव्हलिंग मेन पर्पज म्हाजो म्हणजे युट्यूब शूट करपाचो, बिकॉज हांव कितें तरी रिकॉर्डिंग करून म्हाजी मेमरी खातीर दवरता. सो ते पॉसिबल जायना. न्यू प्लेसीस म्हणजे न्यू इंटरनॅशनल भोंवला, नॅशनल गोवा आमचे सोशल आमी हिस्टॉरीक, बिकॉज माझी वायफ हिस्टॉरिकल टीचर असल्या कारणान सो आमी तेच चड एक्सप्लोर करता. सो कोविडान तितले आमी हालींच्या 1-5-6 म्हयन्यांनी काय व्हडलेशें करूंक ना. पूण पळोवया जे आमचे न्यू इयर रेझोल्युशन आहा ते घेतला आमी परत स्टार्ट करतले म्हणून. सो तुम्ही एक्सप्लोर करता नवीन सो ट्रेकिंग एंड ऑल. यू कॅन सी ट्रेकिंग प्लेसीस, न्यू प्लेसीस आसतल्यो. तुम्ही एक कितें एडवेंचर बी करूंक सोदताले. आमी खंयचो केला रे ते साट्रे बी वॉटरफॉल केला. एंड इट्स व्हेरी गुड एंड कूल प्लेस टू वॉच एंड फील. म्हणजे थोडे अशे प्लेसीस कोणी पळोवना त्यो बीन तुम्ही इवन आमी कुडण्याचे थोडे अशे हे केला एक्सप्लोर, लायक जे यू वोंट इमॅजिन कितें की गुजराती कम्युनिटी वॉज देअर इन सम लायक बिफोर पोर्चुगीज. सो आय वॉज ऑल्सो शॉक्ड जेन्ना आमी रिसर्च स्टार्ट केलो तेन्ना. सो बारीक बारीक फोर्ट लायक मासेलो फोर्ट केला आमी. तशें इन लिस्ट खूब आसा. बेतूल फोर्टूय आमी भोंवल्या, काबदेराम भोंवला. सो अशें खूब भोंवला जे बारीक बारीक बरे आसा एक्चुअली. म्हणजे गोंयकारांक आमकां गोंयान रावून खबर ना. आनी गोंयांक एक्चुअली आमकां थोड्यो प्लेसीस खबर ना गोंयान रावून सुद्धा. भायले येऊन सगळे म्हणजे एक्सप्लोर करता आमकां खबर ना. सो फ्रेंड्स तुम्ही डेफिनेटली वो सबस्क्राईब करा चॅनल. आणि चॅनलाचें नाव आसा केविंग गोवा. सो हांव डिस्क्रिप्शनान घालता तेजें नाव. तुम्ही तोय चॅनल सबस्क्राईब करा आणि पळया नवीन प्लेसीस. टाइम मेळाला तेन्ना एकदा. हय टायम तुम्ही सबस्क्राईब डेफिनेटली करा. हांव जाल्यार रेकमेंड करता. आणि स्टे ट्यून फुडें तुमकां दाखयता तुमकां आनी कोणाक मेळपाक मेळटा. आणि फ्रेंड्स हे पळया काकींनी कितली झाडां रोयल्या. ही शेवती पळयात कितली जाल्या. धवी शेवती खूब तरेची झाडां रोयल्यात टॅरसाचेर. आणि हे दिसता तुमकां बारीकशे ते टमाट जाल्या. सध्या ते ग्रीन कलर आसा, पिकुना अजून. आणि खूब अशी फुलां वेगळी तरेची फुलां रोयल्यात. हो टमाटा. पुदिना यूज करता तो. हा जाते ना गंजन आसा. डालीच्या काढला आहे. हा सांग. माझ्या गार्डनाची तोखणाय केल्याबद्दल आणि तू हांगा येयल्याबद्दल हांव तुजे थँक्यू म्हणटा. आणि तुका म्हाजें झाड हे थँक्यू काकी. पुदिनाचें झाड दिलां म्हाका काकीन. आणि काकीन न्ही अशें गार्डन केलां. इतली शेवती करत म्हणजे अशी लागता म्हणल्यार म्हणजे बरी लायल्यात सारकी. पळयात फ्रेंड्स चिंबराचें झाड. आणि म्हणजे इल्ल्याशा जाग्यार म्हणजे अशी बरी स्पेस ऑक्युपाय केल्या.
फ्रेंड्स, हे कुलदेवीचें देऊळ आमचें आनी भितर फोटो काडपाक अलाउड ना. फ्रेंड्स, पूजा जाली आमी पिरणाच्यान आयली परत आनी पुरो जाला. आज आयली येवन आमी दनपारचें म्हणटा भायरूच जेवली बिकॉज आमी देवाकूय बीन गेल्ली नाल्ल दवरपाक म्हणून. येतना आमी भायरूच जेवन आयली. आनी आतां रातचें हांवें चपाती आनी टमाटाचें सालाड भाजी केल्ली, तीच खाल्ली आमी. आनी पूजा बरे भशेन जाली, सगळें एन्जॉय केलें आमी. आनी आतां मातशें न्हिदता, पुरो टायर्ड जाला, मातशें जागरणूय जालें 2 दिसाचें. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग. आनी म्हजे ब्लॉग्स तुमी आवडीन पळयता त्या खातीर परत एकदां तुमकां खूब 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 धन्यवाद. आनी आमची पूजा बीन कशी जाली, आमचे फोटोज तुमकां लायक जाले, विडियोज लायक जाले आनी आमचो पिरणा गांव तुमकां कसो दिसलो तेंय तुमी लायक करा आनी कमेंट करून सांगात. गुड नायट, स्टे सेफ, स्टे हॅप्पी, स्टे हेल्दी अँड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय. मोग आसुनी तुमचो.